पणजे आझाद मैदानाचेर फाटले कितलेशेच दीस आंदोलन करतल्या 7 आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक शुक्रारा दिसा पुलिसांनी अटक केली। कसलेच सुचोवणी वा कसल्याच कारणा बगर पुलिसांनी अटक केल्ल्याचे एका कर्मचाऱ्यान सांगले। जाल्यार फाल्यां म्हळ्यार आयज आझाद मैदानाचेर जातल्या 18 जुनाच्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री हाजीर रावतलो तेन्ना ताका ह्या कर्मचाऱ्यांक तोंड दिवंक जावचें ना देखून घडये मुख्यमंत्र्यानूच पुलिसांक सांगून तांकां थंयच्यान काडून पुलीस स्टेशनान व्हरपाचो आदेश दिला अशें आदवोगाद हृदयनाथ शिरोडकर म्हणटा। सो आमरण उपोषण त्यांचे चालू असताना आज पोलिसांनी त्यांना पोलीस स्टेशनवर हाडला। देर वॉज नो नोटीस, देर वॉज नो इंटिमेशन। येऊन फक्त एकदा रिक्वेस्ट केली की तुम्ही हांगची उठा, कित्याक उठा, कित्याक आमी बसूंक शकना ती हांगा, हे कोणेच केन्ना काय सांगले ना। आणि आज तांकां थंय हाडून आतां भितर बसयला। आतां भितर आमी वचून आयले पण तांकां खंयचे चार्जीस लायला तांकां कित्याक खबर ना, आमकांय खबर ना, तांकांय खबर ना। बट अशें आमकां आयकूंक येला की फाल्यां क्रांती मैदानाचेर जे क्रांती दिनाचो कार्यक्रम आझाद मैदानाचेर आसा। मुख्यमंत्री येतलो थंय, कदाचित मुख्यमंत्र्याक तांकां फेस करपाक जायना, कारण जी फटिंगपणां मुख्यमंत्र्यान केला पळय सगळे हितून, कित्याक फटिंगपणां म्हणटा तर जेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन पयलीं आफ्टर एजिटेशन 30 डिसेंबराक आमचे मिटींग जाल्ली, त्या मिटिंगेक 3 मागण्यो मान्य केल्ल्यो आनी मागण्यो मान्य करतकीर तेणें लास्ट आमकां एश्युरन्स दिल्ले की खंयच्याच वर्कराक खंयचीच एक्शन घेतले ना म्हणून। पण हे सरकाराचे एश्युरन्स फेल जाले, ही सरकारान फटिंगपणां केली। तांच्यांनी कलेक्टरान आमकां ऑर्डर घेवन आयिल्ली ती, तिणी आमकां सांगलेलें एक तर तुमी थंयच्यान उठान दुसरे कडेन वचा नाजाल्यार तुमकां भितर व्हरता म्हणून। सो आमी वचूना, सो तेंच्यांनी आमकां हांगासर आतां भितर हाडल्या आनी आतां खंय कलेक्टरा कडेन व्हरून केस प्रोड्यूस करतले। पण आमी डिसिजन घेतला, आमी तरी घरा वचची ना। सपोज जर आमकां घरा बी व्हरपाचो जर ट्राय करता जाल्यार आमी वचची ना। आमी आसा तशी थंय जर आमकां बसपाक जाय जाल्यार आमी वचून डायरेक्टरान परत बसतली।